जाग्याचो तू रखंडर तशेंच आयज एक खूप मोठे IIT प्रकल्पाच्या नावान ह्या परिसरात येयल्ले आसा हो IIT प्रकल्प ह्या परिसरात जावपाक जायना श्री कटमगाळ दादा फर्मागुडेर येवपी IIT प्रकल्पाच्या विरोधात थळाव्यांनी कटमगाळ दादाक गाराणे घाले. कारापूरच्या लोकांनी ह्या प्रकल्पा आड थंयच्या लोकांक तेंको दिलो. प्रकल्पाक लागून फुडारात जावपी त्रास मतींत घेवन थळाव्यांनी हाचो खर विरोध केला. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असले प्रोजेक्ट जे हाडटा तेजो विरोध आमी तीव्र रितीन करतले. हांव हांगा मुद्दम येयला की जो आमचो पाठिंबो ज्या गांवच्या लोकांक जाय त्या प्रमाणे मेळटलो. केन्नाय उलो मारलो जाल्यार गांवच्या लोकां वांगडा ह्या देव भुमीचेर सांगता की आमकां आमच्या देवांचे राखण्यांचे आसूं जावं खंयच्याय देवाचें आसूं हें स्थान राखपाक जाय. गोंय ही जी आसा ही देवभुमी आसा ही देवभुमी आमी राखपाक आमी निर्णय घेवपाक जाय आनी सगळे गोंयकारांक उलो मारता. आमचा ओपोज आमचो पर्सनल ना खंयच्याच एज्युकेशन जावं खंयचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट जावं खंयचे आमचे तेजेर ओपोज ना. हो जागो जो तुमी सिलेक्ट केला ते जाग्याचेर आमचो ओपोज आसा. आमी येता त्या फुडल्या विकाक आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमी कलेक्टराक मंत्र्यांक सगळ्यांक आमी रिप्रेझेंटेशन दितले की हे आम्ही जर आंदोलन फुडें सगळ्यांक एकवट जावन जर चालू जायत हांगचो कोणूच ताजेर वचना कारण ही जमीन कोणाकूच वचना देवा शिवाय. ही देवा शिवाय जमीन कोणाकूच मेळना. एक कसले कितें पडटा आमो सुद्धा जावन पडलो जायत न्ही कोण आपलो वचना. इतले देवाचे इतले हांगसर जागृत देवस्थान आसा. आमचे सगळे हरामी पंच थळाव आमदार आणि या बानोड्या वाठाराला की ZB का बसतात असले हे हांगा नाल घेवन सांगात पळय तुम्ही केले असते. तुम्ही आज कोणाच्या तरी दबावाचेर जे आमदाराच्या दबावाचेर हांगा येवनात म्हणजे तुम्ही स्वताक समजतात की आमदाराच्या सकयल दादा तांकां दिसता आसत आमदार व्हडलो पूण आमच्या खातीर दादा व्हडलो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर.